Undo somyantu jivitaso Utmi jivitam kalabumso Undo somyantu jivitaso Utmi jivitam kalabumso Sirgi chamana amka poso Puvi tinda tapya ekvo tamso Sirgi chamana amka poso Puvi tinda tapya ekvo tamso Jisu mogara aradantuka Jisu dayara aradantuka Gurpe sagora aradantuka Yesodvondara aradantuka Karzanton माग जेजूकडे या घडये किती हांस तुका या जीव घडये मागोंक आसा विशेष रितीन सगळें तुजें कुटाम सगळें तुजें जिवीत सगळीं तुज्या मोतींतली चिंतना सगळीं तुजी आशा काळजांतल्यो सगळें तुजें मोतींतलें दूख उखांत बेजाराय तुज्या जिवितांत तूं फुड करनासले हर एक समस्ये ह्या घडये जेजूक भेटय मनुष्याच्या जिविताच्यो बंदड उक्त्यो करचो देव तो धर्मदूत सिलासनी पावलोक बंदेन घाल्ल्या वडी यस सुम्याक ते आराधन केलें आनी ह्या घडये तुवें काळजांतून आराधन कर खंयच्या घडये तूं सोम्याक वळखताय सोम्याक आराधन करताय सोम्याक तुजो सुमतो म्हजो देव म्हूण लेखताय तुजे सांगता तो आसा उडास करती घडिता ह्या सोम्यान वारें वादळांत तण केल्ली ह्या सोम्यान त्या कोडकारांक गूण केल्लें ह्या सोम्यान रस्त्या देगेन आसल्या पिडेस्तांक गूण केल्लें ह्या सोम्यान मेल्ल्या लाजराक जिवंत केल्लें ह्या सोम्यान 5000 लोकांक गुंड्या मारल्यान वाडयल्लें आनी ह्या सोम्यान कितलेशा निराशी जाल्ल्या लोकां बरोबर वसोतिल्लो कितलेशा पातक्यांक ताणें फाटीं हाडिल्ले इतलें केल्लो सोमी तुज्या जिवितांत तुज्यो आशा आसा पूण करचो ना गे तूं कितें आस मागोंक आयलें तो तुका दिवचो ना गे कितें काळजान तुज्या दूख आसा आज सोमी तुजीं दुखां पुसचो ना गे कित्याक काळजान तो लालेवन मागताय सोम्या आज म्हाका ह्या कश्टान ते सुटका दी म्हज्या जिवितांत म्हाका धैर्य दी सोम्या आज हांव कंगाल जालां निराश जालां सोम्या तुज्या पांयां तळी आयलां आज म्हाका एक सुटका जोडी जाय म्हणून तूं लालेवन मागतना तुजो मोगाळ सोमी तुका आयकोचो ना गे खंडी जावन आयकतलो ह्या सोम्यांत आसा खाकुळतू ह्या सोम्यांत आसा दया मोवाळ काळजोचो गोड दितो तुज्या आनी म्हजे कश्ट समजोवचो काळजांत हांव तुका आराधन कर ह्या घडये तुकाच समर्पण दी परत आमी तें आराधन करया स्वातीक जेजू तूं आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो स्वातीक जेजू तूं आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो
जेजू तूं गवळी बरो तूं सामचे जिन्येसो एकच तारो सौम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं सामचे जिन्येसो एकच तारो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका उर्पे सागोरा आराधन तुका ये सर्वोच्चारा आराधन तुका हालेलुया 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 Jesus, your master, Lord Jesus, your life, we adore you. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सर्वोच्चारा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका Academy Bushya. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Oglab Jesu, Maiman Jesu, Bandhan Jesu, Aradan Jesu. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो, धर्मदूतेची कृत्यां अध्याय 16 वाक्य 22 आम्ही ऐकत आहोत. लोक सांगता मेळोन पाऊलाचेर आनी सिलासाचेर गुन्यांव मांडी लागलो. तांची आंग वस्त्रां तांणी पिंजून काडली. तांकां रोतांनी मारूंक लायलें. तांकां सबार मार मारतस ताका बंदेन घालें आनी 17 तांचो पारो करूंक अधिकाऱ्याक बंदेच्या हुकूम दिली. तसले हुकूम मेळटस ताणें तांकां बंदेंतल्या भितरल्या कुडान चेपले
आनी तांच्या पांयांक घोडे घाले. कोणा खातीर? कोणा खातीर हे कश्ट? पाऊलान आनी सिलासान हे कश्ट सोंसल्या कोणा खातीर? तांचे आंग वस्त्रां पिंजून काडले, तांकां रोतांनी मारलें सरसरीत, रागात फुट्टा म्हणसर सगळ्या आंगार घाई जाले आनी तांकां व्हरून बंदेंत घाले, चेपले, पांयांक कोडे घाले. कितें कोणाक ताणें लगट काडलें गे? कोणाचें मर्डर केलें गे? ना, ताणें कितें केलें? सोम्याची शिव वार्ता प्रसार केली. सोम्याचें उतार परगटलें, जिवंत जेजूक परगटलें, जिवंत जेजूक साक्ष दिली, जेजू विशयान ते उलयले, ते भियेले नांत, जिवाची पर्वा केली ना, सोम्या खातीर ते जियेले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणी, सोम्या खातीर आमी केदळा जिवंत जे असो जिवितांत आमी सोम्या खातीर वावुरता. सोम्या खातीर आमी जर तर रावता, तेच्या मौल्या खातीर रावता, तेच्या उतरा खातीर रावता. जर तर आमी स्वता खातीर जियेता, आमकां थोडी बटी कश्ट येतात, आमच्या घरांत कश्ट येतात, कुटुंबांत कश्ट येतात, आमचीच मनशां आमकां विरोध रावतात, आमचीच मनशां आमकां फाटल्यान सुरी घालतात, आमचीच मनशां आमकां कश्ट दितात. दैत्य बटी आमकां हें भोगूंक मेळटा, बरें केल्ल्याक आमकां वायट मेळटा, आमचे विशयान नाका जाल्यार उलयतात आनी आमकां दुखता गंडी जावन एक उतार कोणें म्हणलें आमकां रोताचे मार तांच्या पाठीर पडले पळया, त्या रितीन एकल्या मनशान केल्ले अन्याय, एका मनशान केल्ले वायट संगती, एका मनशान उलयल्लीं उतरां, एक मनशान आमकां केल्लो मोस आनी दगो, एका मनशान केल्लो अन्याय, पाठीर रोताचे मार पडले बरे आमच्या जिवितांत पडटात आनी आमी रडटा, दुखां जिवितांत दुखीन वळवळटा. आनी इतलें मात्र गे ना, तांकां बंदेन घाले, चेपले, बंदेन घाले तांकां. आमी बंदी जाता, आमी थोडी बटी कश्टांचे बंदी जाता, आमी थोडी बटी अनितीचे बंदी जाता, आमी थोडी बटी पिडेचे बंदी जाता, आमी जिवितांत थोडी बटी आमच्या समस्यांत बंदी जाता. इल्लें रीण माथ्यार बसतना आमी बंदी जाता. सांकळी घाल्ले बरी आमकां, रीण फारीक करचें वांटो दिसना, कालें करचें, एक काम ना, आतां पयशे ना, तें घर कशें चलोवचें, जिवीत कशें जियोवचें, सगळ्यां सांगता कशें आमी जियोवचें, बरसोवचें. बंदी घाल्ले बरी आमी, जैलांत घाल्ले बरी जाता आमचें जिवन. आमी दैत्यपटी सलवता, थोडे बटी आमची इतली पिडा इतली अशी जाता की आमी जड जाता, भुरग्यांक जड जाता, आमच्या घोवाक बायल जड जाता, बायले घोव जड जाता, भुरगीं आवय बापूय जड जाता, थोडी बटी एकामेकाक जड जाता. आमी कश्ट वावयता आमच्या जिवितांत, बंदी जाता, जाय जाल्यार करूं जायना, मतीक संतोश ना, समाधान ना, जिवीत जड जाता, थोडी बटी कंटाळो येता, थोडी बटी नाका मोरया म्हूण बगता, कोणा खातीर जियोवचें म्हणून बगता, हेवटी वर देवा म्हण आमी मागचे आसा. थोडी बटी जिवीत म्हणा तशें, थोडी बटी अशेंच भोंवतणी खाळोक उजवाडाची बरस अशें कितें आमकां नात. बाबा भयणी, कितें करया आमी? आमचे मुखार आसा सोडवणदार. पावलान आनी सिलासान कितें केलें? बंदी जाले म्हण ते उगो रावले, बंदी जाले म्हण ते निराशेन न्हिदले, रडोवंक सुरू केलें जैलांत ना, देवाची स्तुती करूंक सुरू केली. आमचे कश्ट बाबा भयणी केदळा आमी देवाक आमी समर्पिता, तेन्ना सगळें बदलता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुज्या आनी म्हज्या जिविताची दिशा बदलूंची सकत सोम्याचेर आसा. तुज्या
तुज्यानी म्हज्या जिवितांतली कंद बेजाराय सगळी पुसून काडची सकत सोम्याचेर आसा. तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत हांव कश्टतना मोग नातल्या वेळार म्हजे काळीज रडतना ह्या देवा ते मोग आसा. तसो मोग वाळटा, थंय दाळे वाळटा, जियेव्या म्हूण बगता, बरवसो दिता, उजवाड दिता. हो भयणी, आमी जिवीत देवाक समर्प्या, तें गरजेचें. आमचें जिवीत देवाक आमी समर्पचें गरजेचें. एक घडीभर आमी सक्कड आमचें जिवीत देवाक आमी समर्पया. आमी आमचे कश्ट ताका समर्पया. ह्या घडये तुमची जाप सोम्या आमी तुका समर्पिता. सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमचें हें संवसारी जिवीत सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमी जिवचें कुटाम सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमच्या संवसारी जिवितांतली सर्व पिडा शिडा सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमच्या जिवितांत आमकां हेरांनी केल्ले अन्याय सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमच्या जिवितांत हेरांनी आमकां दुखयल्ल्यो संगती सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमच्या जिवितांत हेरांनी आमकां केल्ले काळजाचे गायी सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमच्या जिवितांत आमच्या मोगाशांनी आमकां केल्ल्यो दुखयल्ल्यो सर्व संगती सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमच्या जिवितांत आमी भोंवचे ते कश्ट आनी पिडा शिडा आनी निराशा बेजाराय सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमच्या जिवितांत आमी फूड करची हर एक दिसाची सोलवणी सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमच्या जिवितांत आमी भोगचे ते मानसीक रितीचे कश्ट सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमच्या काळजां भितर आमी भोगची ती खंत आनी बेजाराय सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमच्या जिवितांत आमी भोगची ती अस्खत काय सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमच्या जिवितांत आमी भोगचे ती एकसूरपणो सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमी हेरांतून भोगचे जायत्या रितीची विरोधपणो सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमच्या जिवितांत आमी हात घाल्ले कडेन भोगचे आमी कश्ट आनी नश्ट सोम्या आमी तुका समर्पिता. हेरांतून आमकां मेळची दुखची ती उतरां सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमच्या जिवितांत हेरांनी आमकां पाटल्यानी करसो मोस आनी घात सोम्या आमी तुका समर्पिता. सदांय आमी जिवितांत ती भोगची ती कंत आनी बेजाराय सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमच्या वावरांत आमी भोगसो तो कश्ट आनी नश्ट सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमच्या बिजनेसांत आमी भोगसो तो नश्ट सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमच्या जिवितांत आमी तुमचे तर्फे भोगच्यो अस्खत कायो सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमचे ते भोगचे सगळे रितीचे विविध तरेचे निरासपणो सोम्या आमी तुका समर्पिता. आमचे हें अस्खत जिवीत सोम्या आमी तुका समर्पिता. सोम्या आमी तुका समर्पिता. हय जिवीत तुका समर्पिता. गावी आमी ह्या घडये गीत आमचे जिवीत जेजूक समर्प्या. उतरांनी कितें म्हळें सगळें आमी ह्या घडये जेजूक समर्प्या. हें कंतार आमी म्हणटा आसतना हर एकले तुमी तुमचे कश्ट जेजूक समर्पया. आज कितें तुमी मागोवंक हांगासर आयल्यात ह्या पुनशेताक आज तुमी जेजू कडेन कितें हिरादे हाडून आयल्यात, कितें तुमच्या काळजाची बगणां हाडून आयल्यात, कितें तुमच्या घरांत आज जेजून करचें म्हण आशेन तुमी आयल्यात, कितें तुमच्या मोगाच्यांक तुमी मागोवंक आशेतात, कितें तुमच्या जिवितांत खंयच्योय संगती करचें म्हण सोम्या कडेन विनंती करतात. खंयचीत कितलीं तेसांव आमी तुमी आज बरोवन हाडल्यांत सगळें जेजूक समर्पया. कित्याक बाबा भयणी तुवें आनी हांवें आमची मागणी आयकून ती समर्पसो जेजू मोगाळ सोमी ताची ती आसा काकोळ तूं एक घडीत दाखया म्हाका वंजलांत सोम्या ना म्हणलें. इतले पिडे सायले, इतलो लोक आयलो, रात जावं दी दीस जावं दी, पुरा सण जावं दी, ह्या खंयच्याय घडी जावं दी, कोणाक सोम्यान पाटीन धाडलें? कोणाक सोम्यान ना म्हणलें? कोणाक पाटीन धाडना. सगळ्यांक ताणें बरें केलें. भुकेल्ल्या लोकांक 5,000 लोकांक उंड्या मास्टरान वाडलें ताणें 5,000 लोकांक. पळया ह्या लोकांक ताणें पाटीन धाडलें ना. काकूळ आसा ताची ती मोग आसा. तुज्या आनी म्हजे खातीर ताका भोगणां जातात. मनशान थोडी फावटी आमकां पावना जावं पुरो. आमी मनशा दृश्टीन जेजूक देखचे नाका. आमची मनशान थोडी फावटी आमकां दिता म्हणटात फाल्यां मागीर दिनात. आमच्या खातीर आमकां हांव आसा म्हणटात मागीर आमकां आस सोडटात. पूण जेजू तसो न्हय. जेजू आस सोडिना. जेजू आमच्या सांगता रावता. आमचे कश्ट आमचे दूख वांटेली जाता. तो आपणाचें करता.
तूं आनी हांव कश्ट जातना म्हाका तूं उखल धरता, तो म्हाका उखल धरता, तो म्हणजे वजान वावयता. त्या देखून ताणें म्हणलें येया कश्ट येतले न्हू, वजान वावयतले न्हू, म्हजे सरशी येया, म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो, तुमचें वजान हाडूं जातलें. कितलीं वाप्रवीची उतरां भाव भयणी न्हू. भावार्थ जायचे आमचे कडेन, भावार्थ जायचे कडेन. आमी जर जेजूचेर पातयेत येता आमकां कांय कश्ट भोगनात. कश्ट सगळ्यांक आसात, सगळ्यांक आसात कश्ट. म्हाका आनी तुका म्हणना सगळ्यांक विविध नमुन्याचे कश्ट जातात. पूण आमचे कश्ट आमी कशे काण घेता. जेजूक सांगता काण घेता तेन्ना आमचे कश्ट जायनात. जेजूक सांगता काण घेता तेन्ना आमचे कश्ट जायनात. जेजू आमचे कश्ट हाळू करता, तो ते वावयता, तो आमकां हात आकुमो करता, उखल धरता. सक्कड आमी समर्पिया, आमचे जिवीत ताका समर्पिया, आमचे कश्ट ताका समर्पिया. मोतींतले बेजारे सक्कड इरादे सक्कड समर्पिया. काळजांत तुका अर्गां दिता, काळीज म्हजें तुका आज भेटयता. काळजांत तुका अर्गां दिता, काळीज म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बापा, आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बापा, आज भेटयता. काळजांत तुका अर्गां दिता, जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता. काळजांत तुका अर्गां दिता, जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता जेजू, आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता जेजू, आज भेटयता. काळजांत तुका अर्गां दिता, सर्वस म्हजें तुका आज भेटयता. काळजांत तुका अर्गां दिता, सर्वस म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता आत्म्या, आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता आत्म्या, आज भेटयता. हालेलुया, 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 हाले हालेलुया. हालेलुया, 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 हाले हालेलुया. हालेलुया, 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 हाले हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. भाव बेटीनो,
देवाचे उतर आमी आयकोवया. पाऊल आनी सिलास उगे रावले ना. ते जाणा आसले सुमी तांचे संगत आसा. हरी एक रोताचे मार तांच्या पाठीर पडतना कोडे हे सांकळी तांच्या पांयांक बांदल्या वेळार ते जाणा आसले हे संवसारी संगती संवसारी अधिकारी आमच्या पांयांक कोडे घालतात आनी सांकळ्या रोताचे मार पडटात. देवाची सकत अशा की मिरवल्ली खंयच्या तरेचे कोडे पिठो करची ह्या ते सोडूनची सकत देवाचे कासा म्हणले समजले. ते पेद्रू आनी पाऊल आनी सिलास मागणें करूं पडटात आनी कितें विचित्रां घडटात. एक घडीभर आमी पळया, सगळे आमी उबी रावया, देवाचें उतर आयकोवया. देव कितें विचित्रां करता. मनीस मागतना, मनीस बाबार्थ दवरून मागतना, पत्ती न्हिदोवन मागतना, देवा कडेन मागलें मेळटा म्हणलें तें विश्वासान मागतना कितें जाता. देवाची सकत खंयच्या रितीन काम करता, खंयचें आमकां कशी सुटका दिता हें आमी एक घडीभर आमी पळोवया. दूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 16 वाक्य 25. सुमार मोद्यान रातीर पाऊल आनी सिलास मागणें करीत आसतना देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेन्ना एकाचने एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेसाळीची दारां बुन्यांदस हाल्ली. तक्षण दारवटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांकळी तुटून पडल्यो. बंदेसाळीच्यो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदेसाळीचे दारवटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदिवान सक्कड सुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तालवार काण ताणें भायर काडून आपलो जीव घात करचार आसलो. तितल्यार पावलान ताका ओडताळ्यान बोब मार म्हळें, तुज्या जिवाक कांय आपाय करून घेनाका, आमी सक्कड हांगाच आसाव. बंदिताळ्याच्या अधिकाऱ्यान उजवाड आडयलो. भितर तावन तरतरोन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडन तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो बाचाव जाय जाल्यार हांवें कितें करीचय. ताणें म्हळें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, तवळ तूं बाचाव जातलोय, तुजे घराणें बाचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक ताणें देवाचें उतर परगट केलें. आनी त्या रातीच्या वेळार अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून मारांचे पांय तांच्या मारांचे गायी धुले आनी ताणें तांच्या सगळ्या घराण्यांन पविस्तान घेतलें. उपरांत पावलासाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतर हें. एक घडीभर बसया. भाव भयणीनो, क्लास सोनियाळ आमी करया. सगळ्यांक कश्ट येतात, हांवें सांगलें उडोवन. एक दीस एकली स्त्री येवन म्हजे लागीं म्हणाले, फादर तुमकां बरें पाद्राप जाल्यार तुमकां कांय कश्ट नात. तुमकां कश्ट ना. आमकां जाल्यार पळया कुटुंबाचे कश्ट जातात ते जातात. कालें जाप दिवची. हांव गौरवलो. हांवें सांगलें तांचे कश्ट तांकां सगळ्यांक आसात. एक एकल्याचे एक एक तरेचे कश्ट. भाव भयणीनो, कश्ट नातलो ह्या संवसारांत कोणी ना. खंयच्या घडये आवयच्या
घर बांदता तूं संवसाराक आयलाय की तुवें उडास्तवरीचे तूं संवसाराक गेले सरकार न्ही हांव जल्मलो हो जागो सर्ग न्ही संवसार देखून तूं संवसारान जल्मलाय संवसारान तूं आसतना तुका कश्ट खंडीत आसात वताक गेल्यात तुमी न्ही वताक गेल्यात तुमच्या फाटल्यान काल येता सवळी येता न्ही वत आसल्यार सवळी येता म्हळ्यार जिवीत म्हळ्यार तशें जिवीत आमी संतोश आसा म्हण चिंतचें पण आमच्या फाटल्यान सवळी येता रात आयज 6 दीस आतां जालीं आतां 10:30 जालीं आतां 11:45 जालीं आतां आनी सांज पडटा तशें म्हणटा वेळ धांवता सांजे रात येता न्ही दीस जालो दीस जाना म्हणटा रात सुकोवन जाता कोणाकी सुकोवन जायना रात येताच कश्ट म्हळ्यार सकाळांकी आसात भाव भयणीनो देखून हांवें सांगलें आवयच्या गर्भांत तूं खंयचे कडेन संवसाराक आयला गे तुज्या जिवितांत 2 संगती जल्म तुवें घेतलाय मरण तुका तेणें राखता जर तूं जल्म नातलोय तुका मरण नातलें तूं जल्मालाय देखून तुका मरण राखून आसा सूख ह्या संवसारांत तुवें भोगता म्हण आयलाय पूण आनी एका कुशीन तुका दूख मेळ्ळा जेस उजवाड तुज्या जिवितांत आसा आनी एका काळोख आसा कोणूय सुकोवन जायना दोनी कुशी आसात आमच्या जिवितांत पूण भाव भयणी मुस्तुदान आमी कितें करता जिवितांत आमकां कश्ट नाकात ते सुकोवन काडचें प्रयत्न करता कश्टांत हांव धांवून प्रयत्न करता कश्ट आयिल्ले आसतना आमी देवाकी पुरपुरता देवा तूं कित्याक कश्ट दिता आमी ताकाय सोडना बिरमोत तो म्हणी आसतालो तेजेंतल्याक आमी कश्ट आयल्यार आमी एकामेका खंडीत दोसता ताकाय दोसता जर आमकां जिवंक संवसारान दिलां जाणें जिवंक हर एक दिलां बरें हांव पळय दिलां 11 काल्या दिलां ताकाच तो सवाल करता आमी मनीस तितून येता पण भाव भयणीनो तुका मनीस संवसारान जल्म लायत जाल्यार तुज्या फाटल्यान कश्ट ते येतातच कोणूय चुकोवन जायना पूण आज पाऊल आनी सिलास कितें शिकयतात आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार भिवचें न्हय कश्ट आयिल्ल्या वेळार कंगाल जावचें न्हय 2 जाण पट्टू बायन पडले की एकलो पट्टू बायन पडल्या सगळो दीस सकाळीं तान म्हणचेर पट्टू बायन पडल्या आमचें जालें पट्टू बायन पडल्या आमचें जालें म्हणून तें म्हणून रावलो 11 तो तेंच्या पाडच्या जालो आनी एकलो पट्टू बायन पडला की तें वयर वचोंक जायना गे पळयलें हेणें पळयलें तेणें पळयलें खरें जालें तेणें पाळ दिसलें ताका तें उस्तून दिक्के तें पाळ वयर दिलें पायर धरून वयर केलो वयर करतना आतां तें बरोबर फातर काडलो मेटां केलीं सवकात आनी पाळ मेळ्ळें ताका 1-2 फाळां म्हणटा घट्ट धरलें वयर गेलो बचाव जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भाव भयणीनो पळया जिवीत म्हळ्यार तशें जर आमी ह्या संवसारांत कश्ट म्हणून पळयल्यार आमी कश्टांतच मरता पूण कश्टां मदें ह्या दिसांनी पळयलां पळोवता न्हू वोत्ता पावस शिरंदरीसो ह्या पावसांत सुर्योत्तू दिसना पळोवता न्हू लिपलोलो सर्यो खंय मोड इल्लेशें उणें जाता किरणां किड्यांतल्यान आसात कालें सांगतात सूर्य म्हणटा आय एम स्टील देर ने सूर्य म्हणटा हांव आसा मोड आयलें देखून हांव मायाक जावंक ना हांव आसा देव सांगता तुज्या जिवितांतल्या ल्हानशा घडीतांनी हांव आसा तुज्या जिवितांत आय एम युअर लिवींग गॉड आय एम देर विथ यू भाव भयणी आमकां भरोसो दिता देखून देव आमच्या सांगात आसा देखून पाऊल आनी सिलास कितें करतात कश्ट आयले म्हणून खंतीन रोडान बसून ते देवाची स्तुती करूंक सुरू करतात देवाची स्तुती करतात खंतां गायतात देवाक उगलाप दितात पळय विचित्र ते पुरपुरनान देवा आमकां कितें केलें
जेजू तुझे खातीर इतलें गेलें पवित्र पत्योन अशें गेलें आमकां बंधन गेलें खंय हांवें तूं आतां आतां इतले मार केले खंय येतलो तूं ना ते म्हणटात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड अर्गान जेजू होगलाप जेजू स्तुती जेजू वंदन जेजू सगळी रात प्रेज केलें ताणें सगळी रात होगलाप दिलें देवाक अर्गां दिलीं सगळी रात पुसत नासतना आनी तें जालें त्या रातीक हें प्रेज हो तांणी वर्शीप केल्लें तांची होगलाप अर्गां दिता आसतना एका साणें हालोवंक सुरू जालें सगळी भूंय हाल्ली भूंय कांपल्या परसाक तांच्या बंदेची बादारां उक्ती जालीं पांयांक गेल्ले कोडे निकळून पडले पळया देव मागण्याची सकत पळया भाविनीनो मस्तुबटी आमकां देवाचेर बाबार्थ उणो जाता आमी आमचे मागणे थोडी बटी वयल्या बार म्हणटा आमी आमकां इल्लें मागतना पुरा मेळचें इल्लें मागतना पुरा मेळचें पुरा मागचें इतली पुरसोत ना आमकां इल्लें मागतना देवान पुरा आमकां दाखयचें हजा मागन दाखयचें त्या जाणां मात्र प्रेज द लॉर्ड म्हणटा आमी आतांच्या पांयांक कोड्या आसल्यार आमी प्रेज द लॉर्ड म्हणटाय हें भावार्थ म्हळ्यार भावार्थ म्हळ्यार तुज्या पांयांक कोडे घाल्ल्या वेळार तुवें प्रेज द लॉर्ड म्हणचें तुका बरवो स्वताचे काळजान धैर्य आसचें म्हजो स्वामी म्हाका राखतलो म्हजो स्वामी म्हाका सुटका दितलो म्हजो स्वामी म्हजी पिडा गूण करतलो म्हजो स्वामी म्हजे रायिल्ले कश्ट वारतलो म्हजो स्वामी म्हज्या जाग्याचेर आशिर्वाद घालतलो म्हजो स्वामी त्या वायट शक्त्यांक वारतलो म्हजो स्वामी म्हाका हें सगळें बरें करतलो तो भावार्थ थंय तुवें प्रेज द लॉर्ड म्हणचें सगळें बरें आसतना प्रेज द लॉर्ड न्ही पावल आनी सिलास पांयांक कोडे गेल्ल्या वेळार रोतांचे गाय जिवे आसल्या वेळार त्या गायांनी रगत वाडच्या वेळार ती दुखतालें तांकां उलपताले कुडीन सिस्टर येतालो त्या दुखीन आनी ते कितें म्हणटात प्रेज द लॉर्ड आनी सगळी रात देवाची स्तुती केली आनी त्या राती कितें जालें भूंय हाल्ली आनी तांच्या पांयांचे कोडे निकलोन पडले बंदीची दारां उक्तीं जाली आनी तांकां सुटका लाभली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 भाव भयणीनो आमी देवा थंय हो बाबार्थ दवरीचे देवाक आमी स्तुती करूं शिकचे कश्टांत देवाक अर्गां दिवं शिकचे कश्टांत देवाचेर बाबार्थ दवरूं शिकचे म्हजो स्वामी माय लॉर्ड वील नेवर फॉरगेट मी माय लॉर्ड वील नेवर ही वील लीव मी म्हजो स्वामी म्हज्या सांगता आसता फम घट्ट बरवसो कितलें दुखोवन दी कितलें बेजाराय बगोवन दी कितलें एकसरपण बगोवन दी कितलें वळवळे बगोवन दी म्हजो जेजू म्हजें सांगता आसा म्हजो जेजू म्हजें सांगता आसा हो बाबार्थ म्हाका दयचे त्या दाणा मात्र आमकां सुटका मेळटा त्या दाणा मात्र आमचे थंय अशा पांगडटात हें गर्स आनी हेंच हांगा सिलास आनी पावलास जालें उपरांत कितें जालें पळया तांच्या त्या बाबार्थचो फळ आनी ते कितें म्हणलो जैलाचो अधिकारी भियेलो आनी तो म्हणलो सोम्या बचाव जाय तर हांवें कितें करी जाय तो म्हणलो पावलो आनी सिलास म्हणाले सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवर आनी तूं बचाव जातलोय तुजें घराणें बचाव जातलें सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवर तूं बचाव जातलोय तुजें घराणें बचाव जातलें भाव भयणीनो घराणें बचाव करचें जाल्यार एकल्याचो बाबार्थ पावता तूं एकलो तूं आनी एकल्या विशयान चिंते नाका म्हजी बायल समाना म्हण चिंते नाका व्हडणी ह्या म्हजो घोव समाना चिंते नाका तुजी आवय बापूय समाना चिंते नाका तूं एकलो पुरो
तुझ्या घराण्यात दर तर तू सोम्याचेर बावार्थ दवरताय, तू देवाकडे निरंतर मागताय, तू देवाक होगलाप दिताय, तू त्या देवा स्तुती करताय, तुझें घराणे बचाव जातलें. पळय हांगा एकलो मनीस, तो मनीस कितें करता, हांकां पावल आनी सिलासा भितरल्या कुडांत छेपले म्हणटा उलट्याचे उतर म्हळ्यार तांकां डंप केलें म्हणटा आमी, डंप केलें, शिसांक डंप केलें भितर त्या कुडांत. ऊस थंय वारें समास थंय उरतना. तशें केल्लो मनीस कठीण मनीस, दयानांतलो मनीस आतां शिसां कडेन विचारता हांवें बचाव जावं कितें करी जाय. आनी म्हणटा पेद्रू आनी सिलास आनी पावलो, तूं सोम्याचेर बाबार्थ दवरू, तूं आनी तुजें घराणें बचाव जातलें. पळया सगळें घराणें बचाव जातलें. आनी त्या मनशान जेजूचेर बाबार्थ दवरलो, पवित्रान घेतलें, शिसांची चिकित्सा केली, तांचे गायी ताणें धुले, तांकां वखद दिलें, तांकां जेवंक दिलें, तांकां सुदारसिलें, ताचें घराणें देवा थंय परतलें आनी भावार्थ तांचे थंय भरलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो, आज तुजो आनी म्हजो वेळ, आज तुजो आनी म्हजो वेळ. आमी सुमेचेर बाबार्थ दवरया, जेजू कडेन मागया. आज म्हज्या मागण्यान म्हजें घराणें आज बचाव जायचें. म्हज्या आज ह्या येवकारींतल्या जेजू मुखार म्हजें मागणें आज इतलें बळदीक जायचें. म्हजें सगळें घराणें, म्हज्या घरांतलीं मनशां, म्हज्या घरांतले परिसर सगळ्यांनी आज देवाची सकत वाळची. तो भावार्थ म्हणजे ते आसूं जाय. सक्कड आमी तुमयाचेर विश्वास दवरया, देवाची स्तुती करया. एक घडीभर आमी सक्कड देवाची स्तुती करया. पाऊल आनी सिलासा बरी बाबार्थ दवर न्हू. म्हजो जेजू म्हाका बचाव करता, म्हजो जेजू म्हाका सुटका दिता, म्हजो जेजू म्हणजे आज म्हजे कश्ट निवारता, म्हजो जेजू आज म्हाका समाधान दिता, म्हजो जेजू आज म्हज्या कुटुंबाचेर बेसांव घालता, म्हजो जेजू आज म्हजी सगळी मागणी स्विकार करता. आज म्हजो जेजू म्हज्या जिवितांत परिवर्तन हाडटा. हांव देवाचो निदळ पयस आसलो, आज म्हजो जेजू म्हाका ताच्या लागीं हाडटा, म्हाका पोटलून धरता, म्हज्या घराण्याचेर आशिर्वाद घालता, म्हज्या बायले भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालता, म्हज्या गांवांचेर भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालता, प्रायवंत आवय बापायचेर आशिर्वाद घालता, इस्कॉलावेच्या म्हज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालता, म्हज्या परगांवांतल्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालता, परगांवांतल्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालता, कोणा बसो तो मुस्तू दिसता मागता तांचेर आशिर्वाद घालता. म्हजो जेजू खंडी जावन म्हाका सोडिना, त्या सोम्याक हांव स्तुती करता. सक्कड आमी गीत गावया आनी जेजूची स्तुती करया, निरंतर जेजूची स्तुती करया. ह्या घडये तुम पवित्र देव, 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 तुम पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुतीची आसना पुस्तिकोचो देव तुम पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुतीची आसना पुस्तिकोचो देव तुम पवित्र देव. हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया, होसाना, हालेलुया. Jesus, Hosanna, hallelujah. Jesus, Hallelujah. Jesus, I praise you.
कसो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीसी असताना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव पौलाकानी सिलासा बंदेंतले सुटयले पौलाकानी सिलासा बंदेंतले सुटयले बंदे स्तुती करताना सोडवून दिव तूं आयलोय बंदे स्तुती करताना सोडवून दिव तूं आयलो देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीसी असताना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीसी असताना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया Jesus हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया Jesus हालेलुया Yeshua होसाना हालेलुया Yeshua तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीसी असताना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीसी असताना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव शद्रक मेशक अबेदनेगो उच्चांतले राखले शद्रक आणि मेशक उच्चांतले राखले उच्चान स्तुती करताना थंडवारें ते भरले उच्चान स्तुती करताना थंडवारें ते भरले देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीसी असताना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीसी असताना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया Jesus हालेलुया होसाना हालेलुया Praise the Lord हालेलुया होसाना हालेलुया Praise to Jesus तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव
पवित्र दे, तू पवित्र दे, तू पवित्र दे. हे घडी पोर आमचे हात सगळे आमच्या हृदयार दवरया. ह्या घडये सगळे आमची मौत जेजूचेर दवरया. पाऊल आनी सिलासान सगळ्यांनी ताचें मौन जेजूचेर दवरलें. तांच्या पाठीची दूख ते विसरले, तांच्या पांयांचे कोडे ते विसरले. आमचे कश्ट दूख सगळे विसरया. जेजूचेर आमी बवर्त दवरया. म्हणजे सांगता म्हणा सोम्यान जेसू, सोम्यान जेसू, म्हज्या जिविताचे कश्ट दूख खंत बेजाराय निराशा सलवणी पुरासन पिडाशिडा अनवारान म्हजे बोंतणी वायटाच्यो सक्ती सगळे तुका समर्पिता, तुका समर्पिता. सोम्यान जेसू पाऊल आनी सिलास ताणी स्तुती केल्ल्या वेळार, ताणी स्तुती केल्ल्या वेळार तुवें सुटका दिली. तांचे खोडे तुवें उक्ते केले, बंदीची दारां उगडली. सोम्यान जेजू म्हज्या जिवितांत जायत्यो बंदड्यो आसात. कश्टांच्यो बंदड्यो, पिडेच्यो बंदड्यो, फातकाच्यो बंदड्यो, सवयाच्यो बंदड्यो, काळजाच्यो गायांच्यो बंदड्यो, मोतीच्या बेजाराच्यो बंदड्यो. सोम्यान जेजू ह्यो सगळ्यो तुका समर्पिता, ह्या तुका समर्पिता. सोम्यान जेजू म्हाका सुटका दी, म्हाका सुटका दी. म्हाका म्हजी पिडा गुण कर, म्हजी पिडा गुण कर. म्हज्या कश्टांत सुटका दी, म्हज्या काळजाचे गायी गुण कर, म्हज्या मोतीचे बेजारा पयस कर. म्हज्या कुटुंबाचेर आयिल्ली अनवारां सगळीं निवार, सगळीं निवार. सोम्यान जेजू हांव तुजेर बाबार्थ दवरता, हांव तुजेर भरवसो दवरता. ह्या म्हज्या कश्टांत सोम्यान जेजू म्हाका सुटका दे. हांव तुजेर पाती येता, हांव तुजेर पाती येता, हांव तुजेर पाती येता. हांव तुजेर विश्वास दवरता. तूं म्हाका आयच्या दिसा सक्कड कश्टांतले, सक्कड पिड्यांतले, सक्कड निराशेंतले, सक्कड काळोखांतले, वायट घडींतले, मोतीच्या बेजारांतले सुटका दितलो. ये म्हजी दुकां बसतलो, म्हज्या काळजाचे गाय गुण करतले. हांव पाती येता जेजू, हांव पाती येता जेजू, हांव पाती येता जेजू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुती करा, सगळी स्तुती करा, स्तुती करा, निरंतर करा. पाऊलांनी सिलासान स्तुती केली. सगळे बंदडे उक्त्या जाल्यो, हर एक बंदडे उक्त्याल्यो. वायटाच्यो शक्ती सगळ्यो तुटून पडल्यो. खंयच्योच वायट शक्ती मुखार रावल्यो नात. बंदेची दारां उक्ती जाली. मावळतर स्तुती करा. सोम्या गुलामारा, गुलामारा सोम्याक. सोमीची दुकरीन देता पवित्र आत्म्याची सगळ्या देवान आसा. ह्या घडये सोम्याचो पवित्र आत्मा तुज्या काळजांनी कुडींनी हातमेळी वाळोवन आसा. ताच्या आमलीक रक्ताची शक्ती तुमकां सोडून येतात. तुम्ही कितल्योश्यो बंदड्यातल्यो तुमच्या काळजांत, तुमच्या भोंवतणीच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या जाग्याचेर, तुम्ही येवच्या काम करच्या जागेर ह्या करा. सोम्याची येवकारी तुमचो जेजू, बळवंत जेजू, सत्यवंत जेजू, सक्कड सुटका दिवची कथा नंतर या जेजूची स्तुती करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सक्कड आमी दिंबेर पडया. सोम्याचो आशीर्वाद घेवया. जेजून आज आमकां सुटका दिल्या. सक्कड भियेवचें नाका. तुमच्या घरांनी आज तुमी जेजूची सुटका भोगतल्यात. ह्या घडये सोम्या आमकां सगळ्यांक आशीर्वाद दितलो. ह्या आशीर्वाद सगळे आमच्या घराण्याचेर, घराण्याचेर, आमच्या जाग्याचेर, आमच्या घराचेर, काम करच्या हर एक असवाचेर, हर एकल्याचेर आमचेर वाळटले. सोम्याची सुटका आमकां लाभतली. तूं आनी तुजें घराणें बचाव जातलें. 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 प्रेज द लॉर्ड.
Itiavoda Sakramenta Sashtaknamat Kuruya Purvilyatya Rupa Bodla Novyo Riti Adarya Salvon Mecha Askat Vishvya Babatache Or Divya Zashem Bapa Tashem Sputa Ullasani Sutiza Podvi Maima Sasna Sasna Eka Kalya Asita Tuka Dogaincha Spirita Samasami Nakarta Amen. प्रार्थूया ये सम्यास जेदू क्रिस्ता या विची सक्रमेत काल तुझ्या कष्टांत तुवें उडासम का सोडला तुझ्या आसुडवणीचो फळ सदांतमचे ते आमी बोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयान फावो कर जवची येतान रात करताय ससनाच्या ससना Amen. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजा आमची तुझे दैव बारून तुका असून तुका वर्णून गायता एका ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा एक कृपे साकोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा एक कृपे साकोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्ताचे मोगाच्या भाव भयणीनो थोड्याच वेळा पयले आमी पवित्र आत्म्याचो अनुभव केलो जेजूचे मरण जाल्ले उपरांत पुनरुत्थान जाल्ले उपरांत तेच येण्याक पवित्र आत्म्याच्या येण्याक राखून आसले अपोस्तल तांकां धैर्यादीक करूंक आनी सगळ्या संवसाराक जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता पसारूंक पवित्र आत्म्याची गरज आसली आनी पवित्र आत्मा आयिल्लोच ते भितर बसले नात तांणी तांच्या ताकी प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल तांणी सगळ्या संवसाराक वचून जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता दिली पवित्र आत्मा आमचे थंय येयचेर आमी आमची पातकां जेजूक दिवंक आसात तशें पवित्र आत्मा आमच्या काळजांत जग घेता आनी आमकां तो सांगता आमकां तो प्रेरण दिता आमी कितें करी जाय म्हूण
मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या पथकांची वळख करया आनी जेजूच्या पांयां तळा आमी पथकां उपसून दिया. जशें हे मिसाचें बलिदान आमी सर्गींच्या बापाक भेटोवया. हांव पत्कीन तुमकां भाव भयणीनो, जोगुण्यान सर्वसंता मनांची दोन वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच संस्कार बरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करून आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सौम्या काकूत, सौम्या काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सौम्या काकूत, सौम्या काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बोवाट्याच्या उजवाडाक आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळ्यांक उतराण सरोवन आनी देखीन सोलोवन भगिवंत जुआंव पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताच्या विनवणेचें ताणें उतराण शिकयल्ले तो बोवाट सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान जाजवट चलयता ससनांच्या ससना. धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतलो लोक सांगाता मेळून पावल आनी सिलासाचेर गुन्यांव मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंगवस्तुरां पिंजून काडयली आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायले. तांकां सबार मार मारतस तांणी तांकां बंदेन घालें आनी 17 तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्यांक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटस ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपले आनी तांच्या पांयांक कोडे घाले. सुमार मध्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकतले. तेदवा एकाच सणे एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेसाळेची बुन्यादस हाल्ली. तक्षणच दारवटे सकट उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांकली तुटून पडल्यो. बंदेसाळेचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदेसाळेचे दारवटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदिवान सकट सुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तालवार भायर काडून तो आपलो जीवघात करच्यार आसलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळान भोब मारन म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट कर्ण घेनाका, आमी सकड हांगास आसांव. बंदेसाळाच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवून थरथरोवन
पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाड. तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो, बचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करीचें? तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर भावार दवर. तवळ तूं बचाव जातलोय, तुजें घराणें बचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतर परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकारान तांकां व्हर तांच्या माराचें घाय दिलें. आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतर हें. श्लोक. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सश्टांग नमस्कार करता. श्लोक. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तूं बरो आनी विश्वासी. सक्तंप्रास व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगळी गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिलें. म्हजें काळीज घट कर, म्हाका धैर्यान भरलोय. श्लोक. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका. श्लोक. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. स्वता सोतो आत्मो हांव तुमकां धाडटलो म्हणटा सोमी. तो तुमकां संपून सताक वन पायतलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सवे आसो. जवान प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका इसम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पूण आतां जाणें म्हाका पाठयला ताचे सरशीं हांव वेतां. तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणूय म्हजे लागीं विचारिना. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां कंतीन भरल्यांत. पूण सतस हांव तुमकां सांगतां, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे जरशीं धाडटलों. तो येतच पातका विशांत, निती विशांत आनी नित्य फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो.
पातका विशान कित्याक तांणी म्हाका सत मानलो ना नीती विशान कित्याक नीती फैसल्या विशान कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर कॅस्तीचें फर्माण पडलां हे तो रुजू करतलो देवाची उतर ये वखणी तुका क्रिस्ता एक घडी बोर बसया बाबा भयणीनो सुमार जाणां इतले जाणां तुमी आज ह्या नोवेनाक आयल्यात कितलीं जाणां तुमी आज हांगाच रावतात भियेनाका जेवणाचें अरेंजमेंट करया कांय तोंदरे ना हसतात मात्र स्मायल दितात मात्र कित्याक म्हळ्यार म्हाका गोत्त आसा तुमी कोण्णी रावनात नोवेन जाल्या उपरांत जेवून जाल्या उपरांत सक्कड पाटी वेतात कांय रावल्यार कांय पाद जेसूद आशिल्लो चड रावतलो सिस्टर आसतली हांगासर हांव चिंतता दुसरी कोणी हांगासर आज रावची नात कित्याक तुमी पुरा तुमच्या घरा वेतात भारी गरज घरा वेचें न्ही गे आमकां सगळ्यांक घरा वचोंक आसा न्ही गे आमकां 2 घरांत एक घर हांगा आतां पळय तुमी येता म्हणटात पळय थंय पूण तुमकां आनी एक घराचो उडास आसा त्या घरांतून मस्त तेंप आदी आयिल्ल्यात तुमी आनी त्या घरांत आमकां पाटी वचोंक आसा भविश्या थोड्यांक तें चिंतोंक नाका हें घर सोड न्हू त्या घरा वयचें इतलें ओके नाका आमकां तेंप आसा आनी की पूण भाव भयणीनो आमकां सगळ्यांक घरा वचोंक आसात हांवें सांगलें तुमी हांगासर कोणी रावची ना आज सगळ्यांक तुमच्या घरा वचोंक आसा देखून श्रायनाक आयिल्लीं तुमीच नव्यानाक आयिल्लीं सगळे पाटी वयतल्यात आनी हें सत जेजू आतां आमकां सांगता आमी सगळ्यां हांगा कोणी रावची ना कित्याक आमकां सगळ्यांक घरा वचोंक आसा हांगा रावंक जायना कित्याक हें आमचें परमनंट घर न्ही आमचें परमनंट घर वयर आसा थंय वचोंक आसा जेजू म्हणटा आज पूण आतां जाणें म्हाका पाटयला ताचे सरशी हांव वेतां जाणें म्हाका पाटयला ताचे सरशी हांव वेतां जेजू कित्याक येता जेजू एक मिसांव काडून घेवन ह्या संवसारांत येयल्लो तो हांगासर रावंक आयिल्लो न्ही देवान संवसार असोय भोग केलो की ताणें आपलें एकल्याच पुता संवसारांक धाडलें आमकां सगळ्यांक बाचेवी दिवचे खातीर बाचेवी दिवचें काम करचे खातीर मनशाक पातकान तें सोडोवचे खातीर जिवीत दिवचे खातीर जेजू ह्या संवसारांत येयल्लो आनी ताणें तें काम केलें आनी ताणें ह्या संवसारांत जिवीत दिलें मात न्हय जिविताक आपोवन व्हरूंक आमकां सोर आयला देखून अन्य कडेन वांजेलान तो जुवांच्या वांजेलान सांगता हांव वेतां आनी तुमकां एक जागो तयार करतां म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात आमच्या घरांनी पळया आजकाल मस्त कुडां आसात एका तेंपार आसलीं आमच्या घरांनी मस्त जण आसले कुडां उणी आसलीं आनी एकात कुडान जाल्यार मांद्री घाल न्हू पूण आमी खंयसर कशीं ह्या ते हांगा म्हण सगळ्यां न्हिदताल्या एडजस्ट करन पूण आतां कालेंदरांक म्हळ्यार जणां उणी जाल्यात कुडां चड जाल्यात थोड्या कुडां खालीच उरतात आनी जेजू सांगता तुमी ह्या कुड्या विशीं चिंते नाकात म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात आनी तुमकां सगळ्यांक एक कूड थंय गॅरंटी आसा सरकाराची गॅरंटी गरज ना आमकां जेजूची गॅरंटी आसा एक कूड आमकां सगळ्यांक परमनंट रिजर्व करून दवरला ताणें आनी देखून जेजू सांगता हांव येता तुमकां जागो तयार करतां आनी हांव येतलो आनी तुमकां म्हजे सुवें आपोवन व्हरतलो कित्याक म्हळ्यार आनी एक जेजूचें उतार म्हणटा हांव आसा थंय तुमी आसच्याक आमचो शेवट थंय हांव आसचे कडेन तुमी आसचे आमी सकळी सोमयें थंय एक कोटरली आमी ह्या संवसारांत जेजू थंय एक कोटरली जावन आसा जेजू म्हणटा हांव दाखवाल तुमी तेचे पांटे आनी म्हजे थंय तुमी एक कोटन रावल्यात
हांव जिवीत असो उंडो जो कोण म्हाका खाता तो म्हणजे जियेतलो देखून जेजून आमकां जिवीत दिलां आमकां ताजे थंय एकवट आयल्या आनी आमी एक पटी जेजू कडेन एकवटल्या उपरांत विंगड रावंक जाता आमकां जिवीत ना देखून आमी खंयसर वचचे जिवीत दिवच्या जेजू थरशी वचचे देखून जेजू येता आनी आमकां थंयसर वचोंक आमकांय तो तयार करता म्हण भाव भयणीनो जिवीत आमी थंयसर वेचें खंतीन चेंगी आ संतोशाची देखून जेजू म्हणटा हांगासर हांव येता म्हण तुमचीं काळजां खंतीन भरल्यात वेचें म्हणटाना आमकां कंद जाता भुरगीं परगांव येता म्हणटाना आवय बापाय कंद जाता या आमी पळय खंय परगांव घेता आमी खंयचीं घर सोडण्याचें म्हणून आमकां कंद जाता न्ही इस्कॉलांनी परत सेंड ऑफ करतात आनी रडचें आसा आमी पाद्रापी ट्रान्सफर जाताना आमी सोडून येताना थोडीं रडटात थोडे पाद्रापी रडटात आनी कोणी जावं ती कलय जावं ती मागीर सोडण्याचें 6 वर्सां पिरगेत दिता सोडून वचचें म्हणून हे आमचो पाद्राप 6 वर्सांतलो सोडून येता म्हणून रडटा कंतीन भरल्यात भाव भयणीनो आमची कंत ह्या संवसाराची जायनाय म्हणटा जेजू आमची कंत ह्या संवसारी जिविता विशयान न्ही कित्याक आमकां गोत्ता जें आमचें परमनंट न्ही म्हणून हें आज आसा फाल्यां ना देखून कोण मनीस संवसाराच्या विशयान कंत करता संवसाराच्या संगती विशयान कंत करता तो मनीस ताका ह्या जिवीत पळया हांगासर म्हण चिंता तो सर्गींच्या जिविताचें भाग ताका मेळना तो पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरना आमी देवाची मनशां देवाच्या मनशांनी आमी देवाच्या संगतपणांत आसचे देवाच्या शक्तीन भरलेली आसचे आमचे तान येवचें कितें दैवीक जायचें दैवीक स्वरुपाचें जायचें जावं दी म्हजें आनी तुमचें उलोवणें जावं दी आमची साल समकण आमच्या घरांनी आमी जिवची जिणी आमी चलची ती रीत हें देवाक सरी जाल्लें जायतें कित्याक आमी सर्गींचे नागरीक सांग पावल म्हणटा करेक्ट आमी सर्गींचे नागरीक ह्या संवसाराचे न्ही आमी संवसाराचे टेम्पररी मात्र देखून आमी संवसारी नागरीक जावं जिवच्या खातीर जेजू आमकां ह्या संवसारांत तरबेती दिवंक ताचें उतर ताणें दिलें आमकां पवित्र आत्म्याची सकत दिली आमकां तयार केलें सर्गींचे नागरीक जावन जेजून आमकां ती तयाराय केल्या देखून आमचें संवसारी जिवीत जावन आसा आमी हांगासर त्या सर्गींच्या जिविताक तयार जावचें देखून जेजू म्हणटा हांव वेतां आनी तुमकां आनीकी शक्तिवंत करच्या खातीर मजतदारा धाडटा मजतदार धाडटा पवित्र आत्मो मनशां थंय समजणी दिता जाणवाय दिता बरें आनी वायट कितें पारखुची सकत दिता जिविताचे निर्धार करची सकत दिता देवाचे दैवीक संगती आनी संवसारी संगती कितें म्हणलें तें विंगड करून दिता पारखुची सकत दिता देखून आमी जिवितांत सारकी विसवण करूंक सारक्या रितीन आमी चलोवंक आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक देवाचो पवित्र आत्मा आमकां सकत दिता देखून जेजू आमकां म्हणटा मजतदाराक हांव पाठयता कित्याक तुमी सर्गींच्या जिवितांत वचचे जाल्यार हांगा तयाराय करीचे जाल्यार तुमकां सकत जायचें सकत मात्र तें मार्गदर्शन जायचें तें मार्गदर्शन पवित्र आत्मो तुमकां दिता खरेंच ताणें पवित्र आत्मा आमकां दिला देखून हांगासर तो पवित्र आत्मो हांकां 3 संगती दिल्या पातका विशयांत आमकां पातक करता आमी तें पातक म्हळ्यार कितें पातकाचें मारेकारपण पातक म्हळ्यार आमचें कशें वाट सुकयता पातक आमचें जिवीत कशें उगडावंक करता पातक आमचें जिवीत नाश करता देवातान पयस करता ह्यो संगती आमकां पवित्र आत्मो उगडाप्यो करता देखून आमी पातका विरोध जागृत रावचे पातक आदरतना 10 पटी चिंतीचे आमी 10 पटी चिंतीचे आमी पातक खंयचीय पातक आदरतना कित्याक आमी देवातान पयस वेता म्हणल्यार आमकां समजणी दिता निती फैसल निती विशयान कित्याक आमकां सगळ्यांक उडा आसता वरा एक दीस जडतेसो आसा माथेवाच्या वांजेलान जेजू सांगता 25व्या अध्याय आमकां 2 वांटे करतलो बऱ्यांक एका कुशीन आनी वायटांतलें एका कुशीन आमकां झडती जातली
मोर्न आमी आमकां दोतोर शिकयता निमाण्यो 4 वस्तू मोर्न जडती हेमकोंड आनी सर्ग म्हणून आमकां हर एकल्याची तन आमी लेख दिवंक आसा भाव भयणीनो संवसारान आमी कितें करता म्हळ्यार आमी चिंतचे नाका देवाच्या दोळ्यांतील पुरो रेकॉर्ड जाता आजकाल आमी पळयता म्हळ्यार आतां आमी उलयतना जागृत रावचें कित्याक आतांचे मिडिया इतलें पावरफूल आसा की उलयल्लें उतार रेकॉर्ड जाता आमी गेल्ले मेळटी रेकॉर्ड जाता CCTV आसात खंयच्या मार्गार गेल्यार आतां CCTV आसा जागृतीची दापटी चिंतीची आतां देखून आमी कितें म्हणटा संवसारान मात न्ही देवाचे CCTV आनी सूक्ष्म रितीच्यो त्या CCTVतून कांय चुकोवन काडूंक जायना देखून आमी चिंतीचे पाता करतना निती भशेन चिंतना आमी चिंतीचे देखून आखरेक नीती फैसल आमचेर फैसल जातलें तीर्प जातलें रेडी रावचें इशीन वात इशीन देखून आमकां तुळयेन म्हणटात म्हळ्यार हांची लागता इंची लागता म्हणून आमकां तें सांगल्यार जायना तें हांगा चलता थंय चलना थंय म्हणजे अंची इजडे इंची देखून आमी एकत एडजस्ट करयत कॉम्प्रोमायज करयत ना देवा कडेन कॉम्प्रोमायज ना एकत तिशीन वा इशीन एकत देवा सांगता ह्या देवाच्या देवतारा सांगता देखून आमी विसवण करया देखून आयच्यान देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता पवित्र आत्म्याची सकत आमकां दिल्या आमी ह्या संवसारांत वेचचे मनीस आमच्या सर्गीच्या त्या शेवटाक आमी वेचचे बरी तयारी करया बरी जिणी जिवया जावं सांजो पावलच्या ह्या पुण्य शेतांत आमी आसा पुण्य शेतांत ताचें जिविताचें प्रेरण घेवया बरी जिणी जिवन देवाच्या सवटेन सुल्ल बागेवन तूं आज सांज जावन आमकां देवाच्या राजाची वाड दाखयता पवित्र आत्मा आमी कायम तोय मागोवन धरता ताची सगत आमी घेवया आनी देवाच्या त्या घरांत एक दीस फाटीं वचूं जेजू संगी आमी एक कोटोंक ती कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बरेतऱ्या वेळा मागया कितें सोमियान तुका हे बेटोरे मेळा ना कितेंच मुगचे म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका उंडोक जिविताचो दिवन म्हाका पोसताय वायट तो दाताचो ससनी पिवन करताय कश्टा वावराचो फोड तुवें मुजेर ओतला तुकाच भेटोक दिवच्या तुवें रसलाय म्हाका तुवें रसलाय दीव कितें सोमियान तुका हे बेटोने वेळा ना कितेंच मुजें म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका भेटयता तुका म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरस्परा देवाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवा सरस्वो देव म्हणून घेव सर पदवेदारा आनी भोव बरत्या देवा तुज्या भगवंतेच्या उक्तासाक वो यज्ञ समर्पण तुजें तोरण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जिवन ससनाची सोडून जोडूंक आमकां फोव कर
तुझ्या पुता जेजूचे नावीन आमेन. सरस्पर तुमचे सोय आसूं. तुमचे सोय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्वराक उबारता. सरस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. करून फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जो पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मानाक हो दीस संभ्रमूंक तुजे मुखार तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता आनी ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मोगाच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Păvitor paraso सर्वे स्पर्तो सर्गाणी संसार बोला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे एका ताकाचे. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा करसू तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून केदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका नव्यान दिन वाचलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, को तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उपरासाक करात. Bavartos gutu purgatuiam. Somniam Jesu तुझे मरण आम्ही समर्पता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही सोम्या जेसू आमेन अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उठास करता आणि वो जिविताचो उडो आणि सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलां देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेलां समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सोदावा आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याचाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनश्च बरवस दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकोत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर्स जडीत म्हाका म्हण पळोवंक फावो कर. आमा समेस्त तुजी दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमोरी देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जुदे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत जों पावलो आनी सगळ्या तुज्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवें. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनां. आमेन. आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणोवया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मागस आनी आमकां ताळ्ळे पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवशान अत्रक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतलें वाचय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवाळटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनांच्या ससनाक. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सुव्या आसूं. आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जिवनाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या म्हजे भितरले पाप म्हाका फावो ना पूण तुज्या कास्तांत म्हाका भलायकी मेळटली. Kuwara Pesagora Vandamye Krista Swagat Swagat Sirgiraya Durbolya Karzan Moja Shibita Kuwara Pesagora Vandamye Krista Swagat Swagat Sirgiraya Durbolya
काळजान म्हज्या जीवोनो जिवीत दिताय पातकाच्या पावसांतलो म्हाका राखताय प्रकाशीत सूर्यो तूं उजवाड फांगताय जिवीत म्हजें नंदन करताय जिवीता कुवारा कोरबीन सागोरा वंदन ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया उरबोळ्या काळजान म्हज्या गोळी तो शेळयांक राखताय पाचव्या सरोवाक व्हरून पायताय जिविता जर तूं ताण बागयताय सर्गीच्या सुखाक व्हरून पायताय जिविता कुवरा कुरपेत सागोरा वंद ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या जिविता कुवरा कुरपे सागरा वंद ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या आम्ही जीवच्या संसारांत आम्ही मस्त वाऱ्या वादळामध्ये मी जियेत आहों कष्टां अनवरामध्ये जियेत आहों सलवण्यामध्ये मी जियेत आहों फातकाच्या सवळेमध्ये मी जियेत आहों सोम्या आमकां सांबाळ आमच्या काळजांत राव जेजू कश्ट येताना आमच्या संगत राव आमकां हात धरून चलय जेजू आमच्या घरांत समस्या येताना जेजू तूं आमकां वाडतकी पवित्र आत्मा आमकां तुवें दिलाय पवित्र आत्म्याची सकत दिलाय पवित्र आत्म्याची भासावणी केलाय जेजू त्या पवित्र आत्म्याद्वारे जाणवाय दी आमच्या जिवितांत सारकी विसवण करूंक बऱ्या वायटामध्ये घुसपट पारपटी उब जाताना आम्ही वाट सुकना जाऊच्या जेजू हे सारकी विसवण करच्याक जेजू म्हाका जाणवाय दी कृपा दी तुझे सकत दी जेजू म्हज्या काळजांत राव जेजू म्हाका राखून व्हर आज ह्या पुणशेताक हांव आयलां जेजू ह्या पुणशेतांतून फाटीं वेताना सोम्या म्हजे सांगात तूं राव हांव खंयसर वेतां थंयसर तुजी सकत वाडोवन दी ह्या उंड्या रुपार तूं म्हजे सांगात आयिल्लो जेजू म्हज्या घरांत तूं ये हांवें काम करचे कडेन हांव गेल्ल्या हर एका जाग्यान तूं येचें तूं म्हाका थंय सांबाळ तुज्या पवित्र गोपान म्हाका सांबाळ तुजे वेंग्यान म्हाका सांबाळ हांव तुज्या सांगात राव कशी व्हरतां जेजू म्हजे सांगात राव जेजू म्हाका राख सांबाळ प्रार्थुया सर पदवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दोशी जाल्या भाग्यवन तूं जुवांव दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुटायेन आमी आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक फावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सरेस्पर तुमचे सुवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचोण्यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा
वंदितां सर्वभक्तीं तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां भाग्यवान जुवा पाव दुसऱ्या वंदितां सर्वभक्तीं तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां दैवीक काकूळ आमकां उगडली सडवणेची महिमा शिकयली क्रिस्ता सोदून जिविता येना तुझ्या दिली वर्णिता भाग्यवान जुवा पाव दुसऱ्या वंदिता सर्वभक्तीं तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां प्रार्थुया सर्गींच्या बापा भाग्यवान तूं जुवां पाल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक हे परतें देणें जावन दिलय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र एवकारिस्त मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हणून जेजून कुर्सातांव दिल्ल्या बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुबीत करूंक आमकां बरें मोण दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमी बसया फाटल्या दिसांनी भाग्यवंत जुवां पाल दुसऱ्या मुखांत्र देवान जायतें बरेंपण आमकां केलां आमकां मागले उपकार ताणें आमकां फावो केल्यात साबार जाणांनी साबार भक्तिकांनी तांकां मेळिल्ले उपकार हे दोळसू तांणी बरपेनिशी धाडून दिल्ले आसात ते उल्लेख करता तांचे बराबर आमकांय कितें बरेंपण लाभलां बेसांवांनी भरलां आत्मीक बरेंपण आमकां जालां सगळें आमच्या मतीक आमी उडासा काडया आनी मेळिल्ल्या सर उपकारा खातीर अर्गां दिवया एक व्यक्ती मेळिल्ल्या सर उपकारा खातीर अर्गां दिता एकल्याक जाग्याचे रेकॉर्ड मेळिल्ल्या पासत एकल्याक मानसीक पिडा गूण जाल्ल्या पासत अर्गां दिता एकल्याचे पांय संपूर्ण गूण जाल्ल्या पासत बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात एकल्या दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावन भलायकी पाटी मेळिल्ल्या पासत अर्गां दिता एकल्या बरो जागो फावो जाल्ल्या पासत अर्गां दितात एकल्याचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत अर्गां दितात एकल्याक युकेंत मेडिकल एग्जामांत पास जावन बरें काम मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात एकल्याचें मोतीचें टेंशन आसा तरी ते सगळें टेंशन उणें जावन आतां बरी न्हीद पडल्या पासत अर्गां दिता एका व्यक्तीची पांयाच्या दोंपराची दूख आसली आनी ते उणें जावनूच येता बरेंपण लाबोनूच आसा ह्या पासत धन्य देवाक अर्गां दिता हांगासर पूण शेताक येवंक फाटल्या साबार दिसा तावन हांगासर येवंक फावो केल्ल्या पासत आनी ह्या पूण शेता मुखांत्र पापा जुवां पाल दुसऱ्या मुखांत्र हांगासर जायतें बरेंपण लाभल्या पासत अर्गां दिता एकल्या दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावन बरी भलायकी लाभल्या पासत अर्गां दिता हे आमच्या भाव भयणीक सांगत आमकांय आमच्या भाग्यवंत पापा जुवां पाल दुसऱ्या मुखांत्र जायतें बरेंपण आमकां लाभलां ह्या पावसा वेळार ताणें आमकां शाबीत रितीन आमकां हांगासर आपोवन हाडलां आमच्या पैना वेळार ताणें सुरक्षीत राखलां सांबाळलां आमच्या कुडीक आमच्या मोतीक भलायकी ताणें दिल्या ह्या पवित्र एवकारिस्तांत हांगासर भागीदार जावचें हांगासर 1 घंटोभर ताची स्तुती करचें ताका अर्गां दिवचें आराधन करचें व्हरतें भाग ताणें आमकां फावो केलां
ह्या सर्वां पासून ताका आमी अर्गां दिवया. सबार उपकार आमच्या भावा भयणी, आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक, परगांवांत आसल्या आमच्या भावा भयणींक, आमच्या युवाजनांक, आमच्या भुरग्यां बाळांक ताणें आमकां फावो केल्यात. ह्या सर्वां पासून ताका आमी अर्गां दिवया. उबे रावया, प्रार्थया. भोव काकुळदारा बापा, बागेवन जुवां पावल दुसऱ्याच्या देन्या पासत आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभल्या सर उपकार आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गुणकची सकत तुवें आमकां फावो केल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी बागेवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोनच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या. हे बागेवन जुवां पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या. देवान तुका विंसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगाडूंक पवित्रत्मे सत्तेन भरलो. मोग, सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसाडली. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखे पर्यांत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजे भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमो कर. तुजे बागेवन जिणी आमच्या जिवितांत प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्या जेजूते आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन साबार जाणांनी ते सांव दिल्ली आसात. कुटुंबांतल्या सर संद्यांक बरेंपण लाभच्याक, बरी भलायकी मेळच्याक सो गजाल विनंती केल्ली आसा. सो जाणां कुटुंबांत वाड्यांत वायट शक्तीचो प्रभाव वचून पवित्रत्म्याचो उजवाड मेळोवंक, एकल्या दिल्ले पयशे पाटी मेळच्याक, दोगां जाणां कुटुंबांत वाड्यांत शेजारा सर्वांनी एका निजा देवाक आराधन करूंक, दोगां जाणां बऱ्या जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, 9 जाणांक भायल्या गांवांत बरें काम मेळोवंक, दोगां जाणांचें रीण फारीक जावंक, भुरग्यांक बरी शिकोवंक बरी मोत जानवाय लाभच्याक मागून दोगां जाणांनी विनंती केल्ली आसा. दोगां जाणांनी आमल पियोने सोडूंक मागून विनंती केल्या. दोगां जाणांची गांठी दूख वेरिकोस वेन ते गूण जावंक विनंती केल्या. दोळ्याची दिश्ट मेळोवंक, एलर्जी शेळ गूण जावंक, दोगां जाणांक मतीक समाधान मेळोवंक, एकल्या भुरग्यान सोडाळ उलोवंक, एका व्यक्तीक ग्रीन कार्ड मेळोवंक, दोगां जाणांची विजा रिन्यू जावंक, एकल्याचे पांयाचे कोट गूण जावंक, एकल्या बरी सैरीक मेळोवंक, एकल्या भायल्या गांवांत MBA शिकोवन शिकोवंक पयशांची कुमोक मेळोवंक, एका जोड्याक भलायकेवंत भुरग्यांचें देणें मागूंक मेळोवंक, रेजिनाल्ड डिसोजा ताका बरी भलायकी मेळचे खातीर मागूंक विनंती केल्या. आमी जायते ते सावा आमच्यो गरजो आमी घेवन हांगासर बागेवंत जुवां पाल समर्पिल्ले ह्या पूण थळार आमी हांगासर आयल्या. येदोळूस आमची गरजो आमची मागणी ते येवकरीस आराधना वेळा सक्रामेंताच्या आराधना वेळा आमी सोम्या जेजू भेटयल्यान आमच्या सांता मुखांत्र भक्ता जुवां पावल दुसऱ्या मुखांत्र सर आमची गरजो आमची विनवणी आमची सर ते सावा आमच्या भाव भयणीच्यो गरजो ज्या कोण आमच्या मागण्याची गरज आसा तांच्या हेरेंतल्याच्यो गरजो मावनपणी हे घडीभर आमी समर्पण दिवया. तांच्या गरजां खातीर आमी मागया.
उबे रावया तूं आमकां पाव येवकारिस्ताचो आमकां कोरो मोक्ष खंय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांता भक्ता संगी सर्गींच्या रासान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या वाकानू आमकां फावो जावं आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पदकां मगस आनी आमकां काळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये मोपयांक खातें विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक दिसात आनी सदां सर्वदा आमेन. सोम्यांचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संवसार सरस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मरिपात सर तरांक पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचण्यांत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाई दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवक भगवंत जुआंव फावल दुसऱ्यान आमच्या भगवंत जिणे मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या पोरसेन भोगोवंक आनी बोवाडटान जियोंक प्रेरण दिलें. तांचे विणवणेचो आमचो बोवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवरांतले आमकां निवार. आमचो सोर विणवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वय तर ते आमकां फोव कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसो. तुमचे सवे आसो. भगवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या नव्याण्याच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. भगवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटोवन ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवेसक्रेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळोवन आल्तरीचो मान ताका फावो जाल्लो म्हूण सगळी पवित्र परसां संतोश परीस आसा. ताचे देखीन संतीपण्याची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळों आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सस्नीक संतोष भोगोवंक तुमी फावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी सदां तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो हाचे दिसा जायतो पावस आयिल्लो तरी जायते अडकळी आसले तरी ह्या पुणतळाक भक्तीन आनी भावार्थान तुमी आयल्यात. जायते तेसांवां तुमी घेवन आयल्यात आनी तुमच्या तेसांवां खातीर आमी हांगासर ह्या जाकांनी तुमच्या पासत प्रत्येक रितीन मागला आनी खंडीत जावन एक न्ही एक दीस आमचे तेसांवां तो आमचो जेजू तो जारी करतलो. आमी मागल्लें खंडीत आमकां दितलो म्हणल्यार पातयेन आमी सदांच जेवया. घरा आमी वेता आसतना तीच भोगना आमची आसूं दी. हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनादी बाब क्लेमेंट तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आयच्या दिसा हांगासर भू अपुर्बायन सुरवेर आराधन सोलोनवेला आनी तशेंच वांजेल वचून ताचे उपरांत प्रवचन ह्या उतराचेर अपुर्बायचो नियाळ दिला. आमचे वेगळेचे विगार आनी ह्या पुणशाचे डिरेक्टर तांकांय तुमच्या समेस्ताचे तर्फेन आनी म्हजे तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. हर एका शुक्रारा दिसा हांगासर ह्या पुणथळार सांजेर 4:45 वरांचेर हांगासर आमी तेर्स प्रारंभ करता आनी तेर्स जाल्ल्या उपरांत नोवेन पापा जुआंव पावल दुसऱ्याक भगवंत पापा जुआंव पावल दुसऱ्या नोवेन आनी त्या नंतर मीस आनी थोडो वेळ आराधन आमी हर एका शुक्रारा म्हयन्याच्या पयल्या एका शुक्रारा सोडून म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा
थंयसर आमच्या फिरगजेंत ते आमी चलोवन व्हरता उरल्या दिसांनी हर एका शुक्रारा हांगा सांजेर 4:45 वरांचेर तें भक्तीपण आमी चलोवन व्हरता तुमच्या गमनाक देखून व्हडा संख्यान ज्या कोणाक साध्य आसा तुमी हांगासर येवचें आनी ह्या सक्रमित आराधनांत तुमी भागीदार जावचें. ह्या हप्त्यांत भुरग्यांक शैक्षणीक वर्स ते प्रारंभ जाता क्लासी सुरू जातात. हे शैक्षणीक वर्स सगळें भुरग्यांक भुरग्यांक म्हणटा आसतना ल्हान भुरग्यांक आनी व्हड भुरग्यांक प्रायमरी हायस्कूल आनी कॉलेजच्या भुरग्यांक PUC तशेंच ताच्या वयल्या क्लासी घेतल्या सकड भुरग्यांक आनी युवजनांक तांचें सगळें शैक्षणीक वर्स बरें जावच्या खातीर मागून हांगासर येवच्या आयतारा म्हणजे जुनाच्या 1 तारीखेर सांजेर 4 ते 5 वर म्हणसर फकत 1 घंटो विशेष मागणे आनी आराधन दवरलेलें आसा. बाप एंड्रून थंयसर आराधना वेळार सांगिल्लें जेजू शिवाय कितेंच घडना. त्या पावल आनी सिलासान त्या बंदीकानाक सांगिल्लें जर तर तुका बाचाव जावंक जाय सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर आनी तवळ तूं आनी तुजें घराणें सगळें बाचाव जातलें. सोम्याचेर आमी पाती येवन सरलें जाल्यार आमचीं सगळीं स्वप्नां आमचें सगळें जें कितें आमी स्वप्नेता आमच्या जिवितांत घडयचो म्हणून सगळें जेजूच्या पांयां तळें आमी समर्पलें जाल्यार सगळें बरेंपण आमकां जाता. जेजूचें शीस थंयसर दर्यांत पयन करताले मासली पागून गेल्ले आनी जेजून तांकां विचारलें इश्टानो कांय तरी मासली पडल्या गी आनी तवळ तांणी सांगलेलीं उतरां आमकां कांय मेळोना. सगळी रात आमी कश्टले आमकां कांय मेळोना. आमच्या कश्टांक बरो प्रतिफळ मेळचें जाल्यार आमच्या वावटेक फळ मेळचें जाल्यार आमी पयलें जेजू सरशीन येत जाय. आमचें सगळें जिवीत आमी ताका समर्पण दिवंक जाय. आनी तवळ जेजून सांगिल्लें तुमचें जाळ आतां ते दोनीचे उजवे पकडे उडोवन पळया तुमकां मासली मेळटली म्हण तस तांणी कांय फाटी मुखार पळोवना. जेजूच्या एका उतराचेर पाती येवन तांचें जाळ तांणी देंवयलें उडयलें आनी तांच्या जिवितांत पळयनातली ती मासळी धाराड रितीन तांकां मेळ्ळी. जाळां पिंदोवंक जाल्ले बरी तितली मासली आसली जाळां पिंदोवंक नातली कित्याक थंयसर जेजू आसुल्लो. जेजूच्या उतराचेर पाती येवन तांणी जाळ देंवयलें आनी ताच्या उतराचेर पाती येवन तांकां ती मासळी मेळ्ळी. न्ही शिसांच्या आपोस्तलांच्या सक्तीचेर आमच्या भुरग्यांक किंवा जनांक तांकां जेजून जानवाय दिल्या बरेंपण दिलां पूण तांच्या सक्तीचेर रावल्या जाल्यार एक पटी बरें रँक मेळोवंक पुरो पूण फुडार सगळो भविश्य सगळें जेजूच्या हातीं आसा. देखून आमी हें मनांत दवरचें. ह्या विशयांत येदोळूच वॉट्सॅपार आनी तशेंच डिवायन वर्डा मुखांत्र यूट्यूबार आनी तशेंच फेसबुका मुखांत्र ती खबर येदोळूच फायज केल्या आनी आमच्या फिरगजगारांक कितें वांटल्या तुमकां ती मेळिल्लें तें ॲड आसा ते एकामेका वांटा. तुमी स्टेटसान घालच्यान हुशार स्टेटस तुमचें आसा न्ही गी देखून हर एकली तुमी स्टेटसान घाला आनी तुमी एकामेकाक खबर दिया आनी येवच्या आयतारा हांगासर 4 ते 5 वरांचेर 1 घंटो विशेष मागणे आनी आराधन आसा. विशेष मागणे आमी हांगासर भुरग्यां खातीर आमी करतल्या. देखून तुमी तुमच्या भुरग्यांक तांचेच तक येवंक जाय नाजाल्यार तुमी व्हडांनी तांकां सांगात दिले जाल्यार तुमच्या भुरग्यां खातीर मागल्यार भोव बरें आसा. देखून तुमकां आमच्या ह्या पुणशेचो डायरेक्टर मानादीक बाप एंड्रू आनी तशेंच म्हजे तर्फेन बरो येवकार हांव मागता. आमच्या भुरग्यां खातीर मागा सगळें तांचें भविश्य बऱ्या रितीन जावच्याक ह्या सगळ्या शैक्षणीक वर्सांत कितेंच अडकळ नासतना अडचणी नासतना कितेंच दबाव नासतना कसलेच बांदपास नासतना सगळें तांचें बरें जावं दी. तांकां बरी भलायकी मेळोवन दी. तांच्या मोतीक जानवाय मेळोवन दी आनी जें कितें शिकतात तांच्या बऱ्या फुडाराक ते उपकारून दी म्हणून आमी सगळीं मागया. परत तुमकां सुमेस्तांक हांव देव बरें कर म्हणटा. हांगासर जायतें बरेंपण लाभलें आसा. हांव येदोळूच येवन 10 दीस जाले जाल्यार साबार जाणांनी
तांणी वैयक्तीक रितीन आनी सबार व्यक्ती मुखांतर बरेंपण सांगलेलें हांवें आयकल्लें आसा आनी असलें बरेंपण तुमकां आनीक सडीत मापान जावं दी आनी सबार बरेंपण आनीक सबार लोकांक जावं दी म्हणून हांव आशेतां आनी हांगाच्या विशयांत जायतें बरेंपण जाता म्हणून ही बरी खबर तुमी पेल्याक दिया आनी तांकांय जेजूचो सांगात देवाचें उदार आयकूंक हांगासर अवकाश करून दिवच्या तुमी एकामेकाक सांगून आनी सडीत मापान तुमी एकामेका तांकां आपोवन हाडा आनी अशें जेजूचें उतार आयकून जेजूचे साक्षी जावन जियोनचे भाग आमकां तो फावो करून दी. आतां मनांतीक बाप आमचे पुणशेताचे रेक्टर बाप एंड्रू आमचे लागीं 2 शब्द उलयता. मुखाच्या न्हू हांव कांय लांब करिना 2 सुत्रां ह्या सांत ते फिरगेचो विगार जावन तशें पुणशेचो रेक्टर जावन बिस्पान म्हाका नेमक केला. हांव संतोश पावतां. हो एक पवित्र जागो आनी ह्या जाग्यार आमी सोम्याची महिमा परगटीचे आनी देवाची महिमा आनी ताचे सकत भोगीचे त्या देखून बाप जेसूदास आनी हांव आमी सांगता आमी ह्या पुणशेतांत तुमचे खातीर जायते हांगासर आत्मीक कार्यक्रमां मांडून हाडटा. तुमचो सगळ्यांचो सहकार मागता. आमच्या जिवितांत मागणें गरज देखून प्रत्येक तरान आमी सकट सांगता मेळया हो एक मागण्याचो जागो करया. खंयसर मागणें आसा देवाची सकत विशेष रितीन काम करता. मागण्या विणें कांय जालां ना. येवकरिस्तूंचो जेजू ह्या जाग्यार मस्त विचित्रां करतलो. सांजू पावल दुसऱ्याच्या नांवार देखून तुमकां हांगासर म्हाका पयले फावटी स्वागत केलां. हांव पयलीं हांगासर मस्ते फावटी आयलां जाल्यार आज अधिकृत रितीन तुमकां स्वागत केल्ल्या देव बरें करूं. आनी सकट सांगाता मेळया सोम्याचें पवित्र सकत ह्या जाग्यार बघून मागण्याचो स्पिरीट हांगासर बांदून हाडया. तुमकां देव बरें करूं. सगळ्या व्हडा संख्यान भक्तिकांक घेवं आमी प्रेरण जावया. म्हाका चनू मुर्दम मिसां दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगता. त्या वेळार तुमी मुखार येवन मनाची वाती मुर्दमाती तुमी स्विकार करच्या उलो दिता. हाचे दीस हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ करूंक आदार दिल्ले आसात. मेलरॉय डिसोजा सांत जुआंव पावल दुसरो वाडो, जॉन डिमेलोच्या आत्म्याक मुर्दमीस दिल्ले आसा. जॉन रियाना डिमेल्लो मुंबय, तेरेसा डिकॉस्ता लोड्स वाडो, कॉलिन शॉन डिसोजा सांत अंतोन वाडो, लिडियास डिसोजा सान फ्रांसिस पयलो वाडो, स्वीडल डिसोजा आनी कुटाम सांत अंतोन वाडो, जेसी डिसोजा बळो जिजो वाडो, मॉली पिंटो सांत तेरेस वाडो, मारिना मर्विन लन्सिया डिसिल्वा फेरार, लग्न जिविताच्या फाटल्या 10 वर्सांनी देवान वतल्या बेसावा खातीर मुर्दमीस दिल्ले आसात. मनोज आनी रायना मिनेजस UK, गरचालमाक मीस दिल्ले मीरा डिसोस आनी कुटाम मुंबय, अर्गामीस दिन मुर्दम दिल्ले आसात. मेलरॉय डिसोजा सांत जुआंव पावल दुसरो वाडो, अर्गा जावन मुर्दमीस दाद केविन रेश्मा पेरेरा पेरमुदे आनी तशेंच ब्रदर रोनाल्ड क्लॉयटन डिकुन्ना सांत अंतोन वाडो. आमी सुमेस्त उबे रावया. जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. भोवमोगला सर्गींच्या बापा, आज आमकां हांगासर ह्या पवित्र जाग्यार तुवें हाडलाय. आत्मीक रितीन आमकां तुवें तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान दुशी केलाय. आनीक आतां ह्या घडये दैवीक संतोश आमी आनंद भोगोन आतां आमी घरा पाटी वयता आसतना आमच्या कुडीक गरजेचें जेवण हांगासर तयार केलां. ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल.
5,000 लोकांक हुंड्या मासलें ददुशी गेल्या तो तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मरे पात ते आशिर्वादीत कर आनी आमी सगळ्यांनी हें जेवण जेवन ददुशी जावन आमी एकामेकाच्या गरजान पावचे उदार म्हूण आमकां तूं फावो कर. आज हें जेवणां दान दिल्या सर्व दानीचेर मुर्दोमाचेर आनी बऱ्या मनाच्या हितचिंतकाचेर तुजो विशेश आशिर्वाद घाल. 5 हुंडे आनी 2 मासले वांटून गेल्ल्या त्या घेतल्या त्या भुरग्या सारकें तांणी आपलें कितें आसा तें वांटून घेतलां. 100 वांट्यांनी तें आशिर्वादीत कर आनी तांकां दाराळ मापान बेसांवान दितू बर. आनी हें जेवण हांगासर तयार केल्ल्या आनी सुदारचेल्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमचे सर्वांचेर आशिर्वाद घाल हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या मरे पात. आमेन. Sadness shantiso dut amso Bhagyevan Juan Paul II Deivika kultiso bhakto Bhagyevan Juan Paul amso Sadness shantiso dut amso Bhagyevan Juan Paul II Deivika kultiso bhakto Bhagyevan Juan Paul amso Naman naman tuka Naman naman tuka Deivik bhakta amcha santa Shanticha gubara Naman naman tuka Naman naman tuka Deivik bhakta amcha santa Shanticha gubara Sandan mokseva tuzo perzer Patlaudan Krista sotum balbon Povica beso rai kubar Bhagyevan Juan Paul II Raji Sandan mokseva tuzo perzer Patlaudan Krista sotum balbon Povica beso rai kubar Bhagyevan Juan Paul II Naman naman tuka Naman naman tuka Deivik bhakta amcha santa Shanticha gubara Mukhar putra sofe Mukhar Maria Shirvadevamka Bhagyevan Juan Paul II Bhagyevan Kustaचे करवे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.